नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या ह्या बुलेटिनान हा प्रणिता प्रताप रेडकर तुमका बरो दीस आवडायता। सविस्तर खबरां आदी ऐकूया आयच्यो हेडलायन्स। वैश्विक राजकीय ताब्या खातीर रशिया निष्पाप लोकांक मारता, गोंयांत रावपी युक्रेनाच्या नागरिकांनी निषेध करून उक्तायली तिडक। धा लष्करी अधिकाऱ्यांसयत 137 युक्रेनियन नागरिकांक युद्धान आयले मरण, रशियाची 5 फायटर विमानां उडयली, युक्रेनाचो दावो। गैर राजकीय सामाजिक न्हय असो संदेश दीत गोंयांत रावपी रशिया आनी युक्रेन नागरिकांनी मनयलो हरमलान कार्निवाल। कार्निवाला खातीर गोंय राजधानी नटून तयार। कुणय उद्देगीक वसणुकेंतलो पिड्ड्यार रस्तो सारको करिना जाल्यार व्हड आंदोलन करपाची शिटकावणी। फार्मागुडी पीएस महाविद्यालयाच्या सर्कला कडेन ट्रकाचो दुचाकीक धपको, दुचाकी चलोवपी जाग्यारूच सोंपलो। आनी आतां खबरो विस्तारान। जो मेरेन युक्रेन आनी रशियेचे गैर सोपना तो मेरेन युक्रेनाच्या लोकांक भारतान आसरो दिवचो अशी मागणी युक्रेनाच्या नागरिकांनी केल्या। पणजे मॅरी मॅकलेट चर्ची फुडल्यान गोंयांत रावपी युक्रेनाच्यान आयिल्ल्या नागरिकांनी आंदोलन करून रशियेचेर टिका केली। रशियेचे लोक आनी युक्रेनाचे नागरीक मोगान रावतात, मात वैश्विक राजकीय ताब्या खातीर रशिया निष्पाप लोकांक मारता अशी तिडक युक्रेनाच्या नागरिकांनी उक्तायल्या। तांच्या कडेन ह्या विशीं भासाभास केल्या आमचे खासा कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब हांणी। चीन युक्रेनाचेर वॉर डिक्लेअर केला आणि थंय बऱ्याच प्रमाणात शेलिंग चालू आसा। कांय गोंयांत रावपी युक्रेनचे नागरीक आयज हांगा प्रोटेस्ट करतात की वॉर सोंपचो म्हणून। तांचे कडेन आमी भासाभास करया। Russia has declared a war against Ukraine right now, and there's a martial law in your country. What do you have to say about this entire situation? We want to say that we don't know how in this modern world it can exist, such situation. And actually the war was there already for the last 8 years. It was not stopped, but the world didn't speak about it. But now Russia is really want to invade full Ukraine, is not only strategic objects like Donetsk and Lugansk, by Putin that they want to save Ukrainians from Nazis, which is not true. We are Ukrainians and I'm from Russian-speaking city, from Kharkiv. I speak Russian, but I don't want to be part of Russia. I want to be part of Ukraine, and I never seen anyone discriminating me because of my language or because of language I speak, because of my priorities. What is the state of your near and dear ones who are right now in Ukraine and you are in Goa right now? What is their state right now? So, you want to speak? What's happening now in Kiev? What is the question? What's happening right now with your family? Near and dear ones, your family, your friends who are in... Especially my mother now hiding underground, and my friends now running to the place is very safe, and especially now going on attack on Abalon. This district is maybe 7 kilometers from center of Kiev, and already all my friends who can fight, they already stay and fight for our independence. This is war against democracy. This is not war against oil or money. This is just in 21st century we have war against democracy, because Ukraine choose different way. Ukraine choose another way that is not acceptable with Russian post-Soviet Union government. What is the stand you expect India to take in this? India and the national organizations which are interested with keeping peace in the world. India is a huge country. India known as a country of peace. The meditation, yoga, everything comes from India, and India has a massive leadership all over the world. And it can help us, it can help to speak to Russian government, it can help
to bring peace into Ukraine, and we truly believe in it. भारत हो शांतिकायेचो देश आसा आणि भारत देशांत ह्या युक्रेनच्या लोकांक आणि खास करून पुराय वर्ल्डा भितर एक मेसेज धाडचो की शांतिकाय जावची आणि हो वॉर एकदाचो सोंपचो अशी तांची मागणी आसा भारत देशा कडल्यान. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब. रशिया आणि युक्रेनान चालू आशिल्ल्या युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा युक्रेनाच्या 10 लष्करी अधिकाऱ्यासयत 137 लोकांक मरण आयले, जाल्यार 316 लोक जखमी जाल्ल्याचे युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमीर झेलेन्स्कीन सांगले. रशिया युक्रेन युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा शुक्रारा फांतोडेर युक्रेनाची राजधानी किवात कितलेशेच बॉम्बस्फोट आयकुपाक मेळ्ळे. दुसरे वटेन रशियाची फायटर विमानां आनी रणगाडे लेगीत नष्ट केल्ल्याचो दावो युक्रेनान केला. मजगती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हांणी म्हटला, रशियन सैनिकांक आतांच आडयले ना जाल्यार तांकां आनीक प्रोत्साहन मेळटलें. रशियन सैनिकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर अमेरिकेन आपली सैन्य तुकडी नाटोच्या पूर्वेकडल्या देशांत तैनात केल्या. मजगती युक्रेनात आडकून पडिल्ल्या भारतीय नागरिकांक परतून भारतात हाडपा खातीर भारतान हालचाली चालू केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बिरेस्तारा राती उसरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांकां फोन करून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच भारतीय नागरिक आनी विद्यार्थ्यांचे सुरक्षेविशीं चर्चा केली. तेच बराबर पुतीन हांकां सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. रशियाचे हे कृतीचो संवसारांतल्या सगळ्याच देशांनी खर निषेध केलो. तेच बराबर अमेरिकेचे सैनिक युक्रेनात दाखल जाल्ल्यान तिसऱ्या महायुद्धाक सुरवात जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. युक्रेन आणि रशियाच्या गैर चालू आसा, मात गोंयान दोनूय देशाच्या लोकांनी एकठांय येवन हरमलांत तांच्या देशांमदली दुस्मानकाय विसरून व्हडा उमेदीन कार्निवल मनयलो. ह्या कार्निवलांत रशिया आणि युक्रेन ह्या दोनूय देशांच्या नागरिकांनी गैर बंद करपाचो आणि शांतिकाय परत हाडपाचो संदेश दिला. गैर राजकीय, समाजीक न्हय अशे दोनूय देशांच्या नागरिकांनी दाखोवन दिले. हातूंतले कितलेशेच रशियेचे आनी युक्रेनचे नागरीक शुक्रारा परते वचपाच्या वाटेर आसले. हरमल फाटली कितलीशीच वर्सां परदेशी नागरीक खासा करून रशियेचे आनी युक्रेनचे लोक एकठांय येवन आपलो असो एक कार्निवल दर्यावेळेर आयोजीत करतात. मात ह्या वर्साचो कार्निवल एक वेगळो संदेश दिवन गेलो. राजकीय गैर चालू आसले तरी युक्रेन आणि रशियेचे नागरीक मात एकामेकाचेर मोगूच करतात असो उलो ह्या कार्निवलांतल्यान मारलो. तांच्या देशा भितर आशिल्ली दुस्मानकाय विसरून ताणें घेतिल्ल्या कार्निवलाच्या मोजेची पळयात हरमलची कांय खिणचित्रां.
राज्यान कार्निवल महोत्सव आयच्यान सुरू जाता। कार्निवला खातीर पणजे शार सज्ज जाला। महानगरपालिका आनी आयोजन समिती कडल्यान महोत्सवाची तयारी पुराय जाल्या। पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन जावपी कार्निवल परेडी खातीर रस्त्या कुशीक सजावट केल्या। वेगवेगळ्या रंगाच्यो फोली, आकर्षक म्होवाळी तशेंच हेर सजावटीच्यो वस्ती लायिल्ल्याचे दिसून येता। आदिलच्या पॅलसाच्या सामकार माची उबारल्या। मिरवणुकी वेळार किंग मोमो ज्या रथान बसून वयतलो तो रथ सजोवपाचें काम पुराय जाला। कुणय उद्देगीक वसणुकेंतल्या रस्त्यांच्या दुर्व्यवस्थे विरोधांत कुणय उद्देगीक वसणुकेंतल्या कामगारांनी आंदोलन केले। रस्त्याच्या दुर्व्यवस्थेक लागून तांकां त्रास जायत आशिल्ल्याचे तांणी सांगले आनी रस्ते पुराय तरेन सारके करपाची मागणी ताणें केल्या। उपमहाव्यवस्थापक मुकुंद कायसुकर आयडीसीन आंदोलना कडेन हाचे विशीं चर्चा केली। हांव कुंडे इंडस्ट्रीन काम करता। गेली कित्येक वर्सां जालीं हांगसर कामां आसा। हांगा खूब लोक कामां येता आनी हांगसर आमी पळयता 1-1.5 वर्स जालें, 1-1.5 वर्स जायत येयलें रस्तो जो आहा सारको इबाडला, पूण कोणूच एक्शन घेना। हे इंडस्ट्री इतले उत्पन्न दिता, हांगसर कुंडे इंडस्ट्रीन इतले सगळो प्रोडक्ट टर्नओवर आसता, आउटपूट जाता, पूण इतलो लोक हांगा येता कोणाक पडलेले ना। ना हे रोडाचें काम हार्डली 15 दिसाचे 10 दिसाच्या भितर म्हाका तें काम जावपाचें आसता। टेंडर मागून सगळीं कामां करून घेवपाचें आसता, पूण तेंचे कडेन जालें ना। आतां तें म्हणटाले कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट जालो म्हणून तुमी काम करचें ना। पूण आतां आमी तुमकां डेडलायन दिवपाक शकता। सपोज कोड ऑफ कंडक्ट जावन विथीन 8 डेज जर ह्या रोडाचें काम जालें ना जाल्यार आमी फुडलें एक्शन घेतले। त्या वेळी आमी तुमकां लेटरायज दिवन कम्युनिकेशन करतले आनी 8 दिसांत कोड ऑफ एंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट विथीन 8 डेज जर काम जालें ना जाल्यार आमी इवन आयडीसी रोड ब्लॉक करपाची सुद्दां प्लॅन करतले। आयज आमी थोडे असो लोक 10-15 लोक जमलेले आसा तर आनी जर परत जर आमची सेकंड मिटींग जाली जाल्यार आमी 200-300 लोकांक घेवन हांगा जमा जाता। तेन्ना हांव तुमच्या मार्फत तुमच्या मिडियमा मार्फत हांव कन्सर्न ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की तेणी मातशें हेजेर लक्ष दिवन हें काम करून घेवचें। कित्याक आयज आमच्या गाडयांची सुद्दां हालत खराब जाल्या। आमी जे इतले हांगा काम करता ते सगळे लोक टॅक्स पेयर आसा आनी तुमी गव्हर्मेंट जे आसा कोण लाडली लक्ष्मी दिता, कोणाक जाणटेल्यांक पयशे दिता, सगळे दिता ते आमचे टॅक्सांतले दिता आनी तेका लागून आमकां कांयच बेनिफीट ना। एटलिस्ट हो तरी बेनिफीट आमकां दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां। फार्मागुडी पीएस महाविद्यालयाच्या सर्कला कडेन दुचाकी आनी ट्रका मदीं अपघात जालो। दुचाकी चालक अर्जुन लक्ष्मण नायक जाग्यारूच सोंपलो। अर्जुनाची घरकान्न गंभीर जखमी आशिल्ल्याचे सुत्रांक कडल्यान कळ्ळां। मूळ वेंगुर्ले रावपी फोंड्या एका खाजगी कंपनीन काम करतालो। फोंड्या बाजार करून घोबायल कुंकळ्या घरा परतताली। राती 8 वरांचेर हो अपघात जालो। नायक फामिलीक 2 धाकट्यो चलयो आसात अशें सुत्रांक कडल्यान कळ्ळां। सोन सड्यावयलो कोयराचो ढीग दिसान दीस वाडतूच आसा। कोयराचो विलो लावपाची प्रक्रिया थंड पडिल्ल्यान सोन सड्यार कोयराच्यो राशी मात दिसान दीस वाडत आसा। कितल्याशाच वर्सां सावन सोन सड्याचो विशय गाजत आसा। जायत्या सरकारांनी आपले परीन हो विशय हाताळपाचो यत्न केलो पूण खंयच्याच सरकाराक फावो तशें यश मेळ्ळें ना। आतां तरी हो प्रश्न सुटावो जातलो काय कितें असो प्रश्न मुखार रावला। आमी सध्या आसात सोनसड्यार, जो सोनसडो मडगांवाक एक लागिल्लो शाप असो म्हणून वळखतात। मडगांवच न्ही, मडगांव, फातोड्डा, कुडतरे हांगा आनी हांगची जर परिस्थिती पयली जाल्यार कांयच सुदारिल्ली ना जावं कांयच हालचाल जाल्ली ना। आचारसंहितेक लागून संसड्यार घालपाक आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम आडकून पडला। आचारसंहिता सोंपले उपरांत दरेकी 25 कोटीचे हे प्रकल्प संसड्यार घालतले अशें मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसान सांगले। संसड्याचे ई टेंडरिंग करपाक प्रोसेस चालू आसा ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट तो उरला आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ द मोडल कोड ऑफ कंडक्ट
ते दोन आम्ही प्लांट्स दावा केले 25 टन्स इच. प्रोसेस विल बी सध्याचो प्लांट आसा तो चालू आसा जाता डेली जाता. आनी बायो रेमिडिएशन कितें आशिल्लें तें बंद आसा. बाय रेमिडिएशन चालू आहा न्हू. चालू आसा. हय. हांगा आमकां पळयल्यार सगळे तरेचो कोयर दिसता. प्लास्टीक, माती, काचो अशे वेगळे वेगळे तरेचो. आनी हो कितले वर्सांच जालो हांगा पडिल्लो आसा. आतां सद्याची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार प्लांटूय तो सारको चलना आनी प्लांट बंद आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर कांय दिसां फाटल्यान एक चक्राक मारिल्ली हायकोर्टान आनी तांकां जो डंपार ते हाडून घालताले तो बंद करपाक लायिल्लो. आतां तांणी दुसरी हें काडल्या, टॅक्नीक काडल्या की जो ओल्ड डंपाचेर घालनासतना ताचे सायडीक जो थोडो जागा आशिल्लो थंय ते डिस्पोज करतात आनी थंय तो सांठोवन दवरतात. तांणी सद्याक एक फाटलीं 5 वर्सांक आनी एक दोंगर तयार करून दवरिल्लो आसा वयर आनी आतां ताणें कोणाकच वयर वचपाची सुद्दां बंदी केल्ली आसा. हो डंपाचो प्रॉब्लेम असो आहा की आतां इतले वर्स जाले. दिस इज अ पॉलिटिशियन विसू म्हणून तो तसोच जाल्लो आसा. तो एक्चुअली दिस इज सायडवेज येदी व्हडली स्कूल आहा, मनविका स्कूल आहा. आमी रावतात 18 वर्स जाली आमी रावतात आनी आजून खूब घरां हे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा. हांगच्यान बोड्डा, हावजींग बोर्ड, कुडतोरी, राय, सांतीमाडी हे गार्बेजीचो पयलीं तितलो डंपाचो तितलो हे जायनाशिल्लो. आतां हे 10 वर्सांनी इतलो डंप वाडलेलो आनी हे डंपाचें आजून सोल्युशन कांयच ना हांचे कडेन. जस्ट एवरी टायम पॉलिटिशियन विशूज हे डंपाक तसोच दवरलेलो. आतां हे फावटी आमी अशें चिंततात की आतां खंयचोय सरकार येवन दी हो डंपाचो हेंच्यांनी सोल्युशन काडपाचो. हो डंप मुखार आनी वर्स्ट डे बाय डे वर्स्ट कित्याक आमी आर फेसिंग हियर. पयलीं तितलो जायनाशिल्लो. आतां आमी इतले वर्स रावता. डेली बाय डेली आमकां इतलो पोल्युशन, स्मेल, मस्किटोज, मागीर फ्लायज. पावसान इतलो फ्लायज जाता की आमी हांगा आमी रावपाक शकनात हांगा घरान इतलो. आनी एवरी टायम 6 म्हयन्यान हांगा कितें उजो लागता आनी कितें ना कितें प्रॉब्लेम चालूच आसता. म्हणल्यार हांकां सोल्युशन हेंचे कडेन कोणा कडेच ना सोल्युशन. मडगांव, फातोड्डा आनी कुडतरेकारांच्या तकलेर लागिल्लें लेबल म्हणजे हे सोनसोडो हें येणारे 10 तारखे नंतर वचपाचें नांव घेतलें काय हाजे जाग्यार दुसरी लेबल लायतले हें आतां पळोवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोनसोड्या वयल्यान हांव गौरव प्रभू मार्कणेकार. NCZMA पोर्ट लिमिटाचेर दिल्लो निर्णय आम आदमी पक्षाक मात्तूय मान्य ना अशें आम आदमी पक्षाचे फुडारी सुरेल तिळवे हांणी म्हटलें. NCZMAच्या प्रकरणांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच भाजपान कांयच उलोवप केल्लें ना. ताचो अर्थ 100% हातूंत तांचो हात आशिल्ल्याचें कळून येता असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केला. आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे आनी म्हाजे बरोबर आसा संदेश केळेकर आनी वेन्झी विएगस. आयची पत्रकार परिशद घेवपाचे फाटलें कारण म्हटल्यार जे NCZMA डिसिजन पोर्ट लिमिटाचेर जे दिना ते आमकां आम आदमी पार्टी म्हणून मात्तूय मान्य ना. आमी गोंयकारां खातीर सांबाळून दवरपा खातीर जे घातक असे प्रकल्प गोंयान बीजेपी सरकारान हाडलेले ताचो सदांच विरोध केला. आनी CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लीक हियरिंग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा, जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. आमकां खबर आसा की 2-3 दीस जाले वो NCZMAचो बोवाळ चालू आसा, पूण आमी मुद्दम रावल्ले की बीजेपी आनी प्रमोद सावंत बाब हाचेर कितें रिएक्शन दिता काय म्हणून पळोवपाक. अजून पर्यंत तर तांचे ह्या गजालींचेर कांयच रिएक्शन येवना आनी हेच प्रूव करता की हे डिसिजनान शामील आसा आनी हेंकां गोंयाचे आनी गोंयकारांचे मात्तूय पडिल्ले ना. आनी आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
गोमंतक टीव्ही माझी उनउनीत परबी हे इनॉग्रेशनाक. आज आमच्या देशान किंवा जगभर आमी पळयता की मिडिया क्रेडिबिलिटी जी आसा पळय ती सामकी सामकी खाली पडल्या. पीपल डू नॉट ट्रस्ट द न्यूज and unfortunately they keep trusting the views which get posted on social media, which get posted on Facebook, and which today is creating chaos, violence and hate not just in Goa or in India but across the world. हो एक मोठो प्रमाणाचो प्रॉब्लम आसा की बातम्या जी आसा पळय ती खरी बातमी जी आसा पळय ती लोकां म्हऱ्यान पावना पळय ती. सो माझी अपेक्षा ही की गोमंतक टीव्ही वरिश्ठ हे पत्रकार जे आसात पळय ते जे आसतले पळय ते गोमंतक टीव्हीन ते खरे बातमी खरे विचार जे आसात पळय ते लोकां म्हऱ्यान पावचे म्हणून. आनी माझी फक्त एक राय तांकां की तुमी टीव्ही चॅनल चलयता पळय तेन्ना गोंयचे मुद्दे जे आसा पळय ते गोंयचे लोकांचे समस्या जे आसा पळय ती गोंयची परंपरा कितें पळय ती ही तुमी दाखोवपाची. आनी अशें फसपाचें न्ही की पक्षाचे प्रश्न कितें पळय ते पॉलिटिकल पक्षाचे विचार कितें पळय ते पॉलिटिकल पक्षाचे समस्या कितें पळय ते आनी पॉलिटिकल पक्षाची परंपरा कितें पळय ते लोकां म्हळ्यार मांडयनाकात. गोंयचे प्रॉब्लम्स जे आसात पळय ते गोंयची परंपरा कितें आसा पळय ती आनी गोंयच्या लोकांची कितें समस्या आसा पळय ती फुडें हाडात. आनी ती केली जाल्यार मिडिया क्रेडिबिलिटी म्हणटा पळय ती आमची वाडटली. एंड टू गोमंतक टीव्ही एंड ऑल इट्स एडिटर्स, ऑल इट्स रिपोर्टर्स, आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. इट्स अ बिग सर्कस आउट देर. आय होप that you shine in that circus. विसवा उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार. आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर. सरकारान जनतेक फुकट उदक दिवपाचें आश्वासन दिवन जनतेचो विश्वासघात केलो असो आरोप रुमडामळ दवरलेचे लोक करतात. वेंचणुकेच्या आदी भाजपा सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. भाजप सरकारान उदक फुकट दिवपाचें आवाहन केलें. रुमडामळ हावजिंग बोर्डान रावपी लोकांक 6 म्हयन्याच्या उदकाची बिलां 24, 40, 30, 25 आनी 83 हजार इतलीं आयल्यात. सगळ्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन कागाळ केली. ह्या प्रश्नाचेर जाता तितल्या बेगीन तोडगो काडना जाल्यार आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी कतिजा हुमासिनान दिला. आमचे बिल उदकाचे बिल इतले येयला की ते आमच्यान पळोवंक जायना आनी सोसूंक जायना. आमकां दिसता आमी जीव दिवचो खंय वचून जीव दिवचो. एका घराक 24,000, 40,000, 30,000, 25,000, 16,000, 18,000 अशें बिल येयला. हो लोक 64 बी येयल्ले आसा. हो लोक सगळो दिसाक काम करपी. ह्या दिसाक काम करपी लोकांक 400 रुपया सुद्दां मेळना एक फाटी. आनी त्या लोकांक असली बिलां जर भरली जाल्यार हो लोक खंय वयतलो आनी कसो रावतलो. कोरोना काळान आमचो पयलीं सामको सत्यानाश करून उडयला. तितून आनी ह्या बिलांनी आमची वाट लावन उडयली. सरान ह्या PWD सरान आनी कोण मुखार वयर आसा तेणे सुद्दां आमच्या बिलाचो रिस्पॉन्स दिवचो आनी आमची ही बिलां कमी करून आमी नाजाल्यार भरची नाय बिलां. आमी रस्त्यार बसतली, जंक्शन करतली, आमी जेवची सुद्दां ना. तसलें करून आमी ह्या बिलाचे मोक्ष करून लायतली. आमकां बिल हें सामकें उणें जाय. आनी सेवरेज 35 येता ती आमकां सेवरेज नाका. तुमची सेवरेज तुमी काडून व्हरा आनी आमचे पयशे रिटर्न करा. 5-5 हजार घेतले ते आमी वर्सान एक फाटी काडून तो गू आमी काडून उडयतली. आमकां नाका, आमकां असलें नाका सेवरेज. आनी ही आमची असली बिलां आमकां नाका. तुमचे कडेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचो प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करा. पणजे ही गोंयची राजधानी. गोंयान येवपी दर एकलो पर्यटक पणजे येना अशें जायना.
चडशे फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बशी पणजेंत रावतात. तशेंच गोंयान आयिल्ले पर्यटक पणजेच्यानूच आपल्या राज्यान वचपी बस धरतात. पूण हांगच्या आंतरराज्यीय बस स्टँडाची अवतिकाय पळयल्यार भायले लोक गोंयची कितें देख घेतले असो प्रश्न पडटा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो पणजे पाट्यार आशिल्ल्या आंतरराज्यीय बस स्टँडाची अवतिकाय दाखोवपी हो खाशेलो रिपोर्ट. नमस्कार. तर हांव आसा आयज पणजे बस स्टँडार. पणजे बस स्टँड म्हणजे पणजे बस स्टँड जो आहा तो त्या सायडीन आनी हांगा बॉम्बेच्यो बशी लागता. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या सायडी फाटल्यान बॉम्बेच्यो बशी लागलेल्यो आसा. सांच्या टायमार बॉम्बे वचपाचे जे लोक आसा ते हांगा येवन बशी धरतात. सो बशी बॉम्बेच्यो बशी पार्किंग करपा खातीर ही सुवात आसा. तर म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता एक जे दृश्य आहा तुमकां सांगता गोंय हे पर्यटन स्थळ. जेन्ना भायले लोक प्रामुख्यान जेन्ना बॉम्बेच्यान लोक हांगा देंवता तेन्ना समज तांकां हे दृश्य दिसले जाल्यार आमचे गोंयचे जे इम्प्रेशन आहा ते कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर दिसतले, कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर हे इम्प्रेशन पडटले हेजे तुम्ही हेजो अंदाज घेवपाक शकता. त्याच बरोबर आतां तुमी पळयात फुडें सुद्दां सामको कचरो पडलेलो आहा. त्याच बरोबर खूब गर्दी सांजच्या टायमार हांगा जाता. आतां मातशें फुडें सरया आणि पळोवया की कितें स्थिती आहा थंयच्या भागाची. पूण हांगा एकूय शेड ह्या लोकां खातीर बांदलेली ना. जर लोक येवन हांगा वाट पळयता आसतले बशींचे जाल्यार तांकां लागून एक शेड तरी जाय आसली तर ती शेडूय हांगा दिश्टी पडना. दोनूय सायडींतल्यान बशी पार्क केल्ल्यो आहा. लोक आतां सद्या जे बशीचे जे कामगार आसा किलिंडर म्हणा किंवा आनी कोण ते बशी सोडपाचे आतां तयारेत लागलेले आसा. सांजेच्या टायमार हांगासर लोकांची गर्दी जाता बॉम्बे सरपा खातीर. कितलेशेच पर्यटक आमच्या गोंयांत येता. प्रामुख्यान म्हणजे बॉम्बेच्यान ह्यो बशी हांगा येता आणि बॉम्बेच्यान कितलेशेच पर्यटक हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमचे गोंयचे इम्प्रेशन बरें पडच्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवची, शेड तरी घालची. त्याच बरोबर मातशे संडास बाथरूम जे आहा तेची मातशी संख्या वाडोवची जेणे करून आमचे गोंयचे पर्यटन स्थळ आहा जे इम्प्रेशन आख्ख्या जगाचेर आमच्या भारताचेरूय बरें पडचे अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश पुरब आमोणकर, कॅमेरामॅन वर्षा. पोरण्या गोंयांत ASI कार्यालया मुखार एक भिरांकूळ घडणूक घडल्या. कार्यालया मुखार आशिल्लो पोरणो माड सारको ना कापिल्ल्यान अचकीत हुमटून सकयल्यान वचपी एका मनशाचेर पडून तो मनीस थंयच सोंपलो. सोंपिल्लो मनीस मडगांव रावपी. ताचें नांव संजय गावस अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या मनशाची पिराय 30 परस उणी आसा असो अदमास पुलिसांनी लायला. तशेंच हो तरणाटो खोर्ले गोंयच्या सिप्ला कंपनीन काम करतालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेची फुडली चवकशी चालू आसा. येजमान भारतान श्रीलंकेक 62 धांवड्यांनी हारोवन 3 T20 मॅचीचे माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. ह्या प्रकारांतले भारताचे हे सेगीत 10वे जैत थारले. संवसारीक विक्रम अफगाणिस्तानाच्या नांवार आसा. ताणें सेगीत 12 मॅची जिखल्यात. भारतान दिल्ले 200 धांवड्यांचे मोखीची फाटलाव करतना श्रीलंकेन 20 ओव्हरींनी 6 विकेटी वगडावन 137 धांवड्यो गेल्यो. श्रीलंके वतीन चरीत असलखान सगळ्यांत चड नाबाद 53 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन भुवनेश्वर कुमार आनी वेंकटेश अय्यर हाणें दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. कोलवाळे गृहनिर्माण वसाहतीन आमदार निळकंठ हळर्णकार मुखेल प्रवर्तक
आशिल्ल्या हळणकर एज्युकेशन सोसायटीक 2125 चौखण मिटराचो प्लॉट मेळ्ळो. मूळ मास्टर प्लॅनान गोंय गृहनिर्माण मंडळान नेमाविरुद्ध दुरुस्ती केल्ल्याचो आरोप जाता. भूखंड आपल्याक मेळपा खातीर कोणें तरी चालबाजी केल्ल्याचो आरोप थळाव्या नागरिकांनी केला. ह्या खातीर ताणें गृहनिर्माण मंडळ आनी थळाव्या आमदारांक जबाबदार धरला. बाबू कवळेकार हे उपमुख्यमंत्री तशेंच भाजपाचे आमदार आसून लेगीत ताणें आपली घरकान्न सावित्री कवळेकाराक सांग्याक वेंचणूक लडोवपाक मदत केल्या हे सगळ्यांकूच खबर आशिल्ल्याचो आरोप सांगेचो भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसायन केला. सावित्री आनी आपूण जिखून आयल्यार आपल्याक मंत्रीपद मेळूं येता असो प्रचारूय ताणें सांग्या केला अशी ताणें म्हायती ह्या वेळार दिली. खरेंच बाबू कवळेकर हे उपमुख्यमंत्री आसात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारामध्ये आणि हांगा सावित्री कवळेकराक ताणें मुद्दाम जावन उबी केल्ली आसा. हें चित्र स्पश्ट आसा कारण प्रत्येक दिसाक जी मिटींग जाताली सांग्यावेले कार्यकर्ते केपेंच्या एक स्टेशनाचेर एक फार्म हावसाचेर बसताले आनी बाबू कवळेकर तांकां सांगतालो की तुमी जर सावित्री कवळेकराक निवडून दिले जर जायत आपलो पावर मंत्रिमंडळा भितर वाडटलो आनी आपूण चीफ मिनिस्टरूय जातलो. खंयचो एक सीट पडल्यार पसून एक येतलो म्हणटकच तांकां भंय ना तुमकां आनी दोनूय सीट आयले जर जाय जाल्यार आमी मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आसात. तेन्ना खुबश्या जाणांक ताणें एक्सायटमेंट हाडलो. आमचे कार्यकर्ते खूब जाण बिलीवूय जाल्ले आसात की एक मुख्यमंत्री धनगर समाजाचोय मेळटलो. आतां पळोवया की डबल इंजीन सरकार आसा आनी डबल इंजीन फॅमिली आसा. लोक डबल इंजीन फॅमिली चूज करता काय डबल इंजीन सरकारा खातीर मजवटच्यान रावतात. कारण मोठ्या प्रमाणात जो इन्व्हेस्टमेंट जाल्लो आसा जरी बाबू कवळेकरान सांगलें की आपली बायल आयकना. एक जोक असो दिसता म्हाका जर तुजी बायलच तुका स्वताक आयकना जाल्यार गोंयच्या जनतेन तुजें कितें आयकुपा जाय आनी तुका सीएम कित्याक करपा जाय किंवा डेप्युटी सीएम कितें करपाक जाय. ज्या मुख्यमंत्र्यान बाबू कवळेकराक इतके विश्वासान आपल्या खाक्यान घेवन आपल्या मंत्रिमंडळा भितर एक उच्च स्थान दिलें ताचेरच कुरघोडी करून हो मुख्यमंत्री जावपाक पळयता आनी तशें आश्वासनां दिवन सांग्या भितर सुरूंग लावपाक पळयता भारतीय जनता पार्टीच्याच कॅन्डिडेटाक. हे बरोबर अशें दिसना. हांव निवडणुकीच्या पयलीं उलयलें ना कारण म्हजे खंयच्याय वार्तांकनान बाबू कवळेकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानाक धक्क लागपाक जायना, एक सीट कमी करपाक जायना म्हणून आतां निकाल हें जाल्लो आसा म्हणजे निवडणूक जाल्ली आसा. निवडणुकीच्या नंतर अशें जेन्ना म्हाका तुमचे कडल्यान आयकुपाक येता की बाबू कवळेकार मुख्यमंत्री जावपाच्या शर्यतीन भितर आसा आनी हो एक इम्पॉर्टंट ताका फॅक्टर आसतलो की फॅमिली भितर आनी एक मेंबर ताका सपोर्ट करपाक अपक्ष येतलो तेन्ना ताजे जे दावे आसात ते प्रबळ जातले. हे मुंगेरी लाल के हसीन सपने म्हणटा तशें आसतलें. म्हाका खबर ना की फॅमिली राज लोक तारतले काय तांकां हारयतले. वास्कोचे नुस्तेकार तात्पुरते शेडीन वचपाक तयार नाशिल्ल्यान नव्या मार्केट प्रकल्पाचें काम आडकून पडला. रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांचेर आदी कारवाय करात अशी मागणी ताणें केल्या. वास्को पालिका मंडळ तशेंच थळाव्या आमदारान जायते फावट सांगून लेगीत नुस्तेकार कशेंच आयकून घेनात. ते आपले भुमिकेचेर ठाम आसात. 2013 आनी 2018 वर्सा प्रकल्पाची 3दा निविदा काडली. ह्या मजगती प्रकल्पाची किंमत 9.5 कोटी आसली. मुरगांव पालिका मंडळान जायते फावट हो प्रस्न सुटावो करपाचो यत्न केलो पूण तांकां अपयश आयलें. सुमार 3.5 कोटी रुपया मोडून बांदिल्लो म्हापशेचो बस स्टँड धवो हत्ती जावन रावला. बस स्टँडाचेर बशी कमी मात टॅक्सी चड दिश्टी पडटात. देखून हो बस स्टँड की टॅक्सी स्टँड असो दुबाव मारपाक लागला. भायल्यान येवपी व्यापार आनी म्हाल खाली करपा खातीर ह्या बस स्टँडाचो वापर जावपाक लागला. सगळ्योच टॅक्सी, पायलट आनी रिक्षेकार बस स्टँडाचेर वचून रावतात. ताका लागून पर्यटकांची बरी सोय जाल्या. कित्याक तर टॅक्सी वा पायलट सोदपाक तांकां दुसरे कडेन वचपाची गरज भासना.
कोरोनाचे प्रमाण उणे जाल्ल्यान आता दुयेंती मेळपाचे प्रमाण 2% परस सकयल आयला। बुधवार आणि बिरेस्तार 24 वरांत वट्ट 45 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंदी जाल्या। ह्याच काळांत एक दुयेंतीक मरण आयले। फाटल्या 24 वरांत 94 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या। दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 98.26%चेर पावला। ताका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। आता मेरेन गोंयान कोरोनाचे 2,44,906 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2,40,701 दुयेंती बरे जाले। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 407 पावला। बुधवारा उपचारा खातीर एक दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो, जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज दिलो। आता मेरेन 1,89,809 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,414 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले। पांच वर्सां खातीर आमदार जातात। 2 ते 3 आमदार स्वताक तांचे प्रतिनिधीच्या मता प्रमाण जाय जाल्यार दुसऱ्या पक्षान विलीन जावंक शकतात। अशे आमदार अपात्रता याचिकेच्या निवाड्याचेर गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल देविदास पंगमान आपली प्रतिक्रिया दिल्या। आता MLA हे कोण असता? MLA हे लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असता। 5 वर्सां लागून जे लोकांक कितें दिसता ते ह्या MLAच्या तोंडांतल्यान जावं तांच्या मनांतल्यान जावं तांच्या विचारांतल्यान हें मान्य करपाक जाय। सो घटनेच्या म्हणणे प्रमाणे जर 2/3 MLA समज जर डिसायड करता की आमकां मर्ज जावपाक जाय, हाचो अर्थ कितें? जे 2/3 MLA आनी हे लोक आसा तांच्या फाटल्यान ज्या लोकांक ते रिप्रेझेंट करता त्या लोकांची इच्छा आसा की ही पार्टी जावं हे लोक आसा ते 2/3 मर्ज जावपाक जाय। सो अल्टिमेटली डेमोक्रेसीन वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वील ऑफ द पीपल। गरीब आणि गरज आशिल्ल्या लोकांक जेवण मेळचें म्हूण म्हापशें पुलीस स्टेशनान एक खाशेलो उपक्रम राबयला। म्हापशें पुलीस स्टेशनान फूड बँक चालू केल्या। घरान उरिल्लें जेवण लोकांनी हांगसर हाडून दिवपाचें। जेवण पिड्ड्यार करचें न्हू अशें आवाहन पुलिशेन लोकांक केलां। हांगसर हाडून दिल्लें जेवण फूड बँकेचे मनीस गरीब आनी गरज आशिल्ल्यांक व्हरून दितात। दिसाची 24 वरां ही सेवा चालू उरतली। So today we have put a fridge in Mapsa police station. This fridge will accept food packaged form. It will be open 24 hours. If you have any food in Mapsa city, like you're having any wedding, function, temple, any function anywhere, you can drop your food here in plastic bag or in silver foil. And there is a number here. You can inform us. In the morning, we will come and take the food. If the police feel that there is some genuine poor person on the street who requires that food, the police people can also hand over the food to the concerned poor hungry people on the street. So please don't waste your food. This fridge is open 24 hours. Always come by and drop your food. आणि आता वेळ जाला एक ल्हानसो विसव घेवपाचो। फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव सबीना मार्टिन्स। बायलांचो साद ही बायलां खातीर संघटना आनी गो बचाव अभियान जे रिजनल प्लॅना खातीर वावरता। ह्या संघटनेन जेन्ना जेन्ना आमी इश्यूज उबारले ते गोमंतक पब्लिकेशन्सान ती बातमी दिली। खुबशे इश्यूज जेन्ना घडटाले त्या जाग्यार रिपोर्टर्स येताले आनी ह्या सामाजीक कार्याक गोमंतक पब्लिकेशन्सान खूब सपोर्ट केला आमकां आनी आशा दवरता की फुडें बी सपोर्ट आनी बातमी छापतली, चर्चा जातली। खूब आनंद भोगता की गोमंतक आतां
TV स्टार्ट करता गोमंतक TV कोंकणी चॅनल आणि कोंकणीन आसा सो आख्खे गोंयच्या लोकांक जे घटना घडटा त्या ज्या जाग्यार जी घटना घडटा थी जर कॅमेरा आसलो जाल्यार लोकां मेरेन बातमी पावता सो हांव टीव्हीक यश हांव देता आमकां जेन्ना जेन्ना एक इशू गांवांत घडटा एक बायलांचो प्रश्न जावं या खंय ते एनवायरमेंट हिल कटींग जाता सो त्या जाग्यार टीव्ही येवची अशें म्हाका मीन्स हांव अपेक्षा दवरता दुसरी गजाल म्हणजे की जेन्ना टीव्हीचेर डिबेट जाता खूबदां हांवें पळयलां की सर्टन डिबेट्सांक थी बायलांक आवाजूच नासता से आतां इलेक्शन जावपाचें आसा जेन्ना इलेक्शन्साचे बद्दल चर्चा जाता पॅनल डिस्कशन जाता थी आमकां त्यो बायलो त्यो दिसती पडना पॅनलार ते आतां खुबशे बायलो इलेक्शन लढता आनी कॅम्पेन करतात ते केन्ना केन्ना बातमी येता पूण पॅनल डिस्कशनान हांवें पळोवना इवन पोल रिजल्ट्स जेन्ना येता तेन्ना हांवें बायलांक टीव्हीर पळोवना सो ह्या बायलांक टीव्ही चर्चेन बी तांकां इक्वल रेप्रेजेंटेशन दिवचें अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करता आनी बातमी इश्यूज जेन्ना घडटा एक न्यूट्रल व्यू दिवचो दोनी बाजू मांडून इशू लोकां मदें मुखार दवरचो अशें हांव अपेक्षा दवरतां विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार आतां नदर मारुया फुडल्या खबरांचेर महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गांतल्या फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतला धरणाचें काम झुजा पावड्यार चालू आसा ह्या धरणाक लागून पेडण्या तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपी कळणे न्हंय ह्याच वाठारांतल्यान येता हे धरण जालें जाल्यार कळणे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो खडशी न्हंयचेर येवपी बंदाऱ्याक लागून गोंय सरकारान ह्यान आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडेन भंय उक्तायला पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आशिल्ल्या सुवातेची पळोवणी केली आतां आयकुयात तांचें म्हणणें जेन्ना एखादी न्हंय आंतरराज्य आसा म्हणजे ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरात जाता आनी मागीर हे उदक जे आसा हे फुकेरी गांवांतल्या दोनी खोल हांगा येता आनी दोनी खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे न्हंयेक मेळटा तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आनी एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आनी औद्योगीक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली आनी अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट येतली आनी हे उदक जे आसा ह्या उदकाचें प्रमाण जे आसा हें कमी जातालें एकंदर ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आनी ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय तो कांयच केल्लो ना आनी महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जें आसा हे काम सुरू केल्लें आसा ही जरी जागा महाराष्ट्राची भलायकी खात्यान डिसेंबर 2021 नोकर भरती जाल्ली थोडे कामारूय रुजू जाल्ले मात कांय जाणांनी हे उमेदवार खंयच्या तालुक्यांतले आनी तांकां कितले गुण मेळ्ळ्यात ही म्हायती RTI खाला मागिल्ल्यान खात्यान गुणांची यादी खात्याच्या इमारती भायर लायिल्ली पूण ही बातमी आनी फोटो व्हायरल जातकच कांय अनवळखी लोकांनी ती यादी पिजून उडयली ती कोणे रागान पिजल्या काय कोणाक ही म्हायती कळपाक जायना म्हूण पिजल्या तें कळना जाल्यार 85% गुण मेळून लेगीत कांय जाणांची निवड जावना पूण ताचे परस कमी गुण मेळिल्ल्या उमेदवारांक नोकरी मेळिल्ल्यान कांय जाण सामके चाळवल्यात
फेरी सेवा सारकी नाशिल्ल्यान चोडणकार तशेंच हेर बाकीच्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. फेरी नाशिल्ल्यान कारणान लोकांक वरांची वरां गाडयेन बसून फेरयेची वाट पळोवची पडटा. फेरी वेळार नाशिल्ल्यान लोक वेळार कामारूय पावना. तशेंच एकाद्र्या दुयेंतीक ना जाल्यार गुरवार बायलेक हॉस्पिटलांत व्हरपाचें आसल्यार बरीच वाट लागता. देखून फेरी सेवा जाग्यार घालची अशी मागणी लोक करीत आसात. पूण आजुनूय हो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना. फेरी नाशिल्ल्या कारणान आजुनूय लोकांक कितलोसोच वेळ गाडयेन बसून रावचें पडटा. आतां फेरीचो पळय आतां त्रास जाता तो कोण पळयना. आतां अशीच सतीच वर्सां कितकी वर्सां जाली आमी पळयता हो त्रास केन्ना तरी सॉल्व जातलो आमचो. चोडणेकारांक खूब त्रास जाता. चोडणेकारांक त्रास जातात आनी भायले लोक येता पळय तांकां पळयलो. चोडणेकारांक कित्याक ना हे मातशें नोंद घेवचें की बेग्याचीच बेग्यान तेचो अरेंजमेंट करचो. हे आमदारांनी लक्ष घालूंक ना केन्ना आनी सरकारांनी लक्ष घालना अशें दिसता तुका? तशेंच दिसता. प्रत्येक आमदार 50 वर्सां जालीं म्हाका. आमचे आतां कितकी पंचवर्षी लढयली. एक सगळे आमदार येता पयलो म्हणटा ब्रीज करता चोडणेकर. जसो निवडून आयलो कांयच करिना. आनी कितें सांगतलें. अपेक्षा तुमची सामकी अपेक्षा भंग जाल्या. अर्दे वर जाल्या म्हाका फेरयेक रावन. हांगासर लँड भरपूर आहा. सदां येता तूं? हांव केन्ना आसता विकली 3 फावटी सुमार येता. पूण अशीच समस्या अशीच आहा की एक अर्दे वर टायम घेवचोच लागता. आनी 2 व्हिलरवाले ते तशें आयकना. ते आपूण फुडें सरता. ते कितले लेट येवं तांकां पयलें प्राधान्य. आनी तुमी एक्चुअली फारीक करता न्हू पेमेंट फारीक करता. 2 व्हिलर फारीक करिना. तरी आसतना तांकां हें पयलें प्राधान्य आनी कुडचडेच्या एकल्या भुरग्याक जुवारी न्हंयेत बुडून मरण आयलें. 34 वर्साचो चिकी नायक बिरेस्तारा फातोडेर शिरवोड वाठारांत नुस्त्याक गेल्लो. न्हंयेत बुडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कुडचडची उपनिरीक्षक वैष्णवी च्यारीन सांगलें. दनपारां 2 सुमार ताची कूड उदकाचेर उफेताना दिसून आयली. अपघाती मरण म्हूण कुडचडे पुलिशेन ह्या प्रकरणाची नोंद जाल्या.